नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भलायकी खात्यांतल्या नोकर भरतीची विजिलन्स चौकशी। मुख्यमंत्री म्हणटा मतां खातीर हायस म्हण वाटली फट ऑफर लेटरां। 20 डिसेंबरा पयलीं ऑफर लेटर मेळ्ळा तांकांच नोकरी। SEZ जमीन स्कॅमाच्या चौकशेचो विशय येतलो IDCच्या संचालक मंडळाचे पयले बसकेन। मुख्यमंत्री म्हणटा रोखडीच जातली बसका। पर्रीकाराचे पुलीस कागाळीन प्रताप सिंह राणे, लुइजिनाचेर आरोप। बिरेस्तारच्या भारत बंदाक गोंय सरकाराचो तत्वता तेंको। गोंयांतय पाळटले बंद, मात बंदान वांटेकार जावपाचे नात, तांकां सरकार दितलो पुराय सुरक्षा। मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। खासगी बस संघटना जावची ना वांटेकार। ड्युरूक ड्रग्साच्या फट केसीन घुस्पायलो म्हूण ड्रग्स विरोधी फांट्याच्या 5 पुलीस शिपायांक अटक। भ्रष्टाचाराचो आरोप दवरून CBIन घेतल्या ताब्यांत 5 पुलीस कादयेंत। आनी GCAचेर सत्र न्यायालयाचो निकाल क्रिकेटीच्या हिताचो। संलग्न क्लबांक मेळटली निवडणुकीत संद। व्यवस्थापकीय समिती परस कोण व्हड न्ही, न्यायालयाच्या मुद्द्याचेर दिलो दोतोर साळकाराक नेट। आतां खबरो विस्तारान। वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं कामत सरकारान गडबडीन केल्ल्या भलायकी खात्यांतल्या नोकर भरतीची सरकार विजिलन्स चौकशी करतलो। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला चौकशी करपाचो आदेश सरकारान दक्षता खात्याक दिला। मतां खातीर हायस म्हण भुरग्यांक फटीची ऑफर लेटरां दिल्यात ही गजाल मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयली। 20 डिसेंबरा पयलीं ऑफर लेटरां मेळ्ळ्यात तांकांच अपॉइंटमेंट लेटरां मेळटलीं हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। जर कोणे नोकऱ्यो वाटल्या जाल्यार ताजी जबाबदारी वाटणाऱ्याचेर आसा, म्हजेर ना। आनी हांव इतलेंच सांगता की तातूंत जर तूं कोणाक फटयला जाल्यार ताणें कंप्लेन लॉज करची, हांव क्रिमिनल एक्शन चालू करता। कारण काल काही भुरगे म्हजे कडेन आयले, हांवें तांचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागले, डॉक्युमेंट कोणूच दिवपाक शकना, घरा दवरल्या म्हणटात। इन दॅट सर्कमस्टन्सीस दीस गव्हर्मेंट वील नॉट एक्ट। हेल्थाची पूर्ण विजिलन्स इन्क्वायरी अंडर एंटी करप्शन आय एम स्टार्टिंग टुडे। बोगस सगळे हे केल्ले आसा एक्सरसायज, आनी बोगस अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्ली आहा। तो म्हाका कितें सांगता आपल्याक आयला, हें मेळ्ळा न्ही आपल्याक। इलेक्शनाक तुमी कोणा कडच्यान घेतली ता गड्डर न्ही, म्हाका कित्याक विचारता। आय एम व्हेरी क्लियर। आनी कोणाक डेमोक्रेटीक रायट आसत चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्या फुडें उपोशणाक बसपाच्या बसा, कायदो हातान घेशी वगैरे वचूं ना। हांवें घाला सांगलां हांगा पुलिसीक, कोणाक येता तांकां बसा, बेटे बसतले जाल्यार च्या पाणी सुद्दां दिया म्हणून। उपोशणाक बसतले जाल्यार सारके बसपाक जागो करून दिया म्हणून, पण ट्रॅफिकाक बॉटलनेक करूंक दिवचो ना, लोकांक प्रॉब्लेम करूंक दिवचो ना। फ्रॉड्स, मनी ट्रान्झॅक्शन टेक्स प्लेस अगेन्स्ट दीस अपॉइंटमेंट लेटर। आस्किंग फॉर वोट इज ऑल्सो मनी ट्रान्झॅक्शन। सो दीस अपॉइंटमेंट लेटर हॅज बीन यूज्ड फॉर ब्रायबिंग द वोटर्स, which I will not permit. So it has to go by register AD. It cannot be sent by ordinary post, because ordinary post record of date is not available. And ordinary post can be done on any day. After 25th also you can post it, saying that it is 20th. कोणाक जर तो आपल्याला खरोच अन्याय जालो, आतां आयिल्ले म्हजे कडेन काही सेल टॅक्साचे पिवन 11 जाणांक घेतलेले, 25 ऑक्टोबराक तांची ऑर्डर केल्ली। देर आर 2 थिंग्स, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिन्स नथींग। जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इलेक्शनाच्या काळान म्हाका दिसता 800,000 झेरॉक्स काडून एका राजकारण्यान वाटल्या। गव्हर्मेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे शूड गो टू दॅट पॉलिटिशियन अँड गेट देअर एम्प्लॉयमेंट। लेटर टू एनी पर्सन हू गेट्स इट हॅज टू गो बाय रजिस्टर AD. द अपॉइंटमेंट लेटर हॅज टू गो बाय रजिस्टर AD. द रेकॉर्ड हॅज टू बी देअर विथ द डिपार्टमेंट. If it does not happen, I will hold a concerned department, head of the department and consult dealing hand responsible for it. This concern, I have initiated inquiry on hurried, जे कितें थोडेशे भानगड केले 20 तारखेक डिसेंबराच्या, ताजेर इन्क्वायरी हांवें एंटी करप्शनाक सांगले आतां।
they will investigate every aspect of it, including how out of 292 orders supposed to have been sent on 20th December, how 194 come from particular spot. And if you take Uzgaon, probably that figure goes to 220 out of 294. So that shows itself a manipulation in appointment. So crime branch, anti-corruption branch sangla, you investigate that now. I have called for the files. By tomorrow I will give the files to anti-corruption. SEZ जमीन स्कॅमाची चौकशी करपाचो निर्णय आयडीसीच्या संचालक मंडळाचे पयले बसकेन जातलो. मुख्यमंत्री आनी आयडीसीचो चेअरमॅन मनोहर पर्रीकारान बुधवारा मिडियाक हें सांगलें. SEZ खातीर जमीन दितना प्रतापसिंह राणे आनी लुईझीन फालेरोन फावोर केलो म्हण तांचेर आरोप करपी कागाळ हे पयलींच पर्रीकारान DGP मेरेन पावयल्या. IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या विशीं केंद्रीय गृह मंत्रालयान आपली चूक मानून घेवची, नाजाल्यार ते विशींचे केंद्राचे कसलेच आदेश गोंयांत चालीक लागचे नात अशी शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या. एका इंडिव्हिज्युअल कोणूय आसत तो, ही मे बी चीफ मिनिस्टर टुडे, बट अ केस फायल्ड बाय एन इंडिव्हिज्युअल एंड केस फायल्ड बाय गव्हर्मेंट, डज इट हॅव नो डिफरन्स? लेट IDC पुट अप द मॅटर प्रॉपरली. हय, तेच सांगता. द डिसिजन वील बी टेकन बाय द बोर्ड. आय कॅनॉट टेक द डिसिजन because I am not the only decision maker in the board. But I will assure you this much, the matter will go to the first board meeting. Let board decide and then board can file the complaint. एक 6 महिन्या खातीर IDC चेअरमॅन म्हणून हांवें बोर्ड जो अपॉइंट केला तातूंत हांव स्वता चेअरमॅन आसा. दॅट 36 or 34 lakh square meter of land. IDCन बऱ्यापैकी कातरबाजी करता. There is many people involved in that scams. All those will be taken for task. No one will be spared. It was an insulting letter to the state. It directly instructed the officer concerned that you stand relieved. मेरे स्टैंड उससे वेरी क्लियर कर दिया मैंने कि अगर आप डायरेक्ट लेटर भेज दोगे तो आपका कोई भी लेटर मेरे पास मत भेजो. See, if the current situation is not properly addressed by the Prime Minister or Home Minister, I am very serious in taking this aspect ahead, but it is a conditional one. If they correct it, then at this stage I don't think it is required. So I said all correspondence from Home Ministry on these issues will be correspondence non grata unless they agree to change their attitude, and though I will not call it apology, regret what they have done in that case. Surprisingly, a national media has got a copy of it. That means the Home Ministry is leaking. बिरेस्तारच्या भारत बंदाक गोंय सरकारान तत्वता तेंको दिला. भरमसाट वाडिल्ल्या पेट्रोलाच्या फाटभुंयेर NDAन 31 मेक भारत बंदाचो उलो मारिल्लो. गोंयांतय बंद पाळटले, मात जांकां बंदान वांटेकार जावपाचे ना तांकां सरकार पुराय सुरक्षा दितलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. मात गोंयची बसवाल्यांची संघटना बंदान वांटेकार जावची ना. I also totally appreciate the sentiment of those political setup and those parties which have called for the ban. But if someone does not want to participate, that is his choice. Government is bound to give protection. Government will protect. पण सरकाराची मालमत्ता मुद्दम व्हरून भितर खड्ड्यान घालपाची तयारी आमची ना. त्यामुळे कदंबाक इन्स्ट्रक्शन गेल्लें आसा की ओन्ली स्केलेटन सर्विसीस दवरात. फाल्यां कोण आडकलो सांजचो बी जाल्यार ताका सोडपाक कदंबाच्यो बसी चलतल्यो, पण फोर्सान तो बंद मोडून काडूंक जाय हाज्या खातीर कदंबाक रिस्कान घालप हें सरकाराची मातूय भुमिका ना. हांगासर गोंयांत तरी बंद डिक्लेअर करपाची कांय गरज ना अशें दिसता, आनी त्या संदर्भान आमी बस मालक संघटना बंदाचे हितून सहभागी जावचे ना. म्हणजे सगळ्यो बसी बी चालू आसतल्यो. आनी आतां मुख्यमंत्र्यान जो 2 परास स्टेटमेंट केल्लो प्रेस कॉन्फरन्सान की आम आदमीक पूर्णपणे संरक्षण दितलो, ह्या स्टेटमेंटाचें आमी अभिनंदन करता मुख्यमंत्र्याचें. आनी मुख्यमंत्र्यान फाल्यां कडक पोलीस बंदोबस्त दवरचो. जे कोण समाजकंटक कितें जर बसवाल्यांक त्रास बी जायत जाल्यार सगळे सुरळीत चलपाक मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवन
सगळ्यांक सहकार्य करचें अशी आमी मागणी करता. म्हाका दिसना की BJP पार्टीन ह्या बंद पेट्रोल दरवाडीक बी लागून अशें बंद करून लोकांक वेठीस धरचें अशें. कारण कितें आसा, हांगासर मोठ्या प्रमाणान मनोहर पर्रीकरान रिलॅक्सेशन लोकांक दिल्लेलें आहा आनी जे पळय कितें वाडलेले पळय प्रायसीस आहा ते गोंयान बंद करून कितें जातलें अशें आमकां दिसना. गोवा बंदचें आव्हान केलां सीमान आनी फाल्यां प्रिपरेशन पुलिसांची कशी आसतली? दोन्ही कडेन साऊथ आनी नॉर्थ गोवान स्किमी काडल्यात. इन साऊथ गोवा around 400 police personnel will be on road, आणि apart from 6 IRBN platoons ते भायर पेट्रोलिंग आसतलें. PCR vans, robots, Robins, they will be patrolling the area, and similarly there will be police posted at strategic points. त्याच बरोबर हांगा साऊथ गोवानी बी तशेंच अरेंजमेंट केला. सगळे अरेंजमेंट्स पुलिसांनी सगळी खबरदारी घेतलेली आसा आनी एवरीथींग इज इन प्लेस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.